गोंय, दमण आणि दीवचे पहिले मुखेलमंत्री दयानंद उर्फ भाऊसाहेब बांदोडकर हांची 12 ऑगस्टाक पुण्यतिथी जाली। त्या निमतान गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत मंत्री, आमदारांसयत हेर गोंयकारांनी भाऊसाहेब बांदोडकर हांकां आर्गां ओंपली। गोंयचे पहिले मुख्यमंत्री दयानंद उर्फ भाऊसाहेब बांदोडकर हांची 12 ऑगस्टाक पुण्यतिथी। गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी भाऊसाहेब बांदोडकर हांकां आर्गां ओंपली। जनतेक गरजेच्यो सेवा वेळेत आणि योग्य तरेन दिवपा खातीर खात्यांनी आधुनीक पद्दत आपणावपाची अशे निर्देश मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान अधिकाऱ्यांक दिले। खात्याचे सचिव, IAS तशेंच IPS अधिकाऱ्यांची मुख्यमंत्र्यान सोमारा बसका घेतली। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान गरजेच्या सेवांसयत मुळाव्या सुविधांचोय नियाळ घेतलो। प्रकल्प वेळार पुराय जावपा खातीर नव्यो आणि योग्य पद्दत आपणावपाची गरज आशिल्ल्याचें मुखेलमंत्र्यान अधिकाऱ्यांक सांगलें। प्रकल्प पुराय जावपाक कळाव जालो जाल्यार खर्च वाडटा, त्या खातीर योग्य पद्दत आपणावन हो खर्च कमी करून येणावेळ वाडोवपाचेर खात्यांनी भर दिवचो असो सल्लो लेगीत मुखेलमंत्र्यान अधिकाऱ्यांक दिलो। आमचे कडेन 33 आमदारांचे संख्याबळ आसा, पूण तरी पूण ऑल इज नॉट वेल अशें कालांगूटचो आमदार मायकल लोबो म्हणटा। विधानसभेत सरकाराक जायतीं विधेयकां फाटीं घेवची पडली। लोकांच्या हिता खातीर विधेयक हाडप गरजेचें आसा अशें म्हणीत मायकल लोबोन भाजप सरकाराक घरचोच आहेर दिलो। ह्या विशीं मुखेलमंत्री तशेंच राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडेन तांचे कडेन चर्चा करतलो अशें मायकल लोबोन म्हटलां। आयतारा राती नायकावाडो कालांगूट वेनर प्लाझा हांगासर एका जुगार अड्ड्याचेर गुन्यांव फाट्यान धाड घालून 24 जाणांक अटक केली। तांचे कडल्यान 2,40,540 रुपया रोख रक्कम तशेंच 3 लाखांच्यो जुगाराच्यो वस्तू जप्त केल्यो। आयतारा राती कालांगूटच्या नायकवाडो वाठारांत वेनोर प्लाझा हांगासर एका बेकायदेशीर जुगार अड्ड्याक गुन्यांव फाट्यान धाड घातली। ह्या प्रकरणांत घुसपल्ल्या 24 जाणांक अटक करून तांचे कडल्यान रोख रक्कम आणि जुगाराच्यो वस्तू मेळून सुमार 5 लाखाच्यो वस्तू जप्त केल्यात। गुन्यांव फाट्याचे अधिकारी जेन्ना धाड मारपा खातीर तिसऱ्या माळ्यार पावले तेन्ना अधिकाऱ्यांक पळोवन एकल्या आरोपीन तिसऱ्या माळा वयल्यान उडी मारली आनी ताका गंभीर दुखापत जाल्या अशें कळटा। मांद्रे मतदारसंघात सध्या व्हडा प्रमाणात जमीन रुपांतरां जातात। हांव सरकाराचोच एक भाग आसा। रुपांतरा विशीं हांवें विधानसभेत विशय काडिल्लो। हांव लोकां वांगडा आसा। जमीन रुपांतरा संबंधीची दुरुस्ती मंत्र्यां कडल्यान करून घेतलो अशें मांद्रे जाल्ल्या भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या पुण्यतिथी कार्यक्रमात आमदार जीत आरोलकरान उलोवप केलें। मांद्रे मतदारसंघात व्हडा प्रमाणात जमीन रुपांतरां जातात हे आमदार जीत आरोलकरान मान्य केलें। हांव सरकाराचोच एक भाग आसा आनी रुपांतरा विशीं हांवें विधानसभेत विशय काडिल्लो आसा। हांव लोकां वांगडाच आसा। जमीन रुपांतरा संबंधीची दुरुस्ती मंत्र्यां कडल्यान करून घेतलो अशें मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकर म्हणटा। भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या पुण्यतिथी कार्यक्रमात आमदार जीत आरोलकर उलयताले।
सरकारान गोंय विकपाक काडला खंय, ताका लागून सरकाराची कर्तुबां सगळ्या लोकांक सांगपा खातीर आपूण पुराय गोंयांत भोंवडी करतलो अशें म्हणून विजय सरदेसायान कुडचडेच्या संडे डायलॉगा वेळार सांगलें. विधानसभा बरी जाली पूण विधानसभे उपरांत सगळे विरोधक न्हिदले अशें गोंयचे जनतेक दिसपाक जायना, ते खातीर आपणे कुडचडेच्या लोकां कडेन संवाद सादिल्ल्याचें विजय सरदेसाय म्हणटात. दुसरे वटेन कुडचडे संडे डायलॉगा काँग्रेसीच्या विरोधाचेरूय विजय सरदेसाय उलयलो. विजयाच्या कोतान खरेपणी थळावो भाजपा आमदार निलेश काब्राल ह्या कार्यावळीक विरोध करपाक जाय आशिल्लो, पूण काँग्रेसीचो विरोध ही हांसपा सारकी गजाल आशिल्ल्याचें विजयाचें म्हणणें. काँग्रेसीन आपल्याक प्रमाणपत्र दिवपाची गरज नाशिल्ल्याचें विजय सरदेसाय म्हणटा. भंडारी समाजाच्या लोकांक विश्वासात घेयनासतना केल्ले बदल रद्द करचे आनी 8 दिसां भितर नवीन समितीची वेंचणूक घेवची अशें 2 थाराव बेतोडा जाल्ल्या स्नेह मेळाव्यांत पास जाले. उपरांत थाराव मान्य करूंक ना जाल्यार कार्यालयाचेर मोर्चा हाडटले अशी शिटकावणी भंडारी समाजाच्या भावांनी दिली. बेतोडा फोंडा सन ग्रेस गार्डनाच्या सभागृहात जाल्ल्या स्नेह मेळाव्याक सगळ्या भंडारी समाजाचे लोक हजर आशिल्ले. अशोक नायक हांच्या समितीन केल्ले बदल रद्द करचे आनी 8 दिसां भितर नवीन समितीची वेंचणूक घेवची अशे 2 थाराव पास जाल्यात. अशोक नायक आनी समिती कडल्यान सकारात्मक प्रतिसाद मेळूंक नाशिल्ल्यान भंडारी समाजाचे लोक योग्य निर्णय घेतले अशें तांच्यांनी ह्या वेळार उलोवप केलें. भंडारी समाजाचे फुडारी तशेंच फोंडेचे आमदार आनी कृषी मंत्री रवी नायक हांणी ह्या स्नेह मेळाव्याक आपली राजकी सत्ता दाखयली. वीज खात्यान जांबोली मोले हांगासर रस्त्या कुशीक खणून दवरिल्ल्या खड्ड्यांत पडून एकल्याक मरण आयलें. आयतारा सांजे हो प्रकार घडलो. राजू भट अशें मरण आयिल्ल्याचें नांव आसा. राजू भट आयतारा सांजे मोले बाजारांतल्यान आपल्या घरा वतालो. जांबोली मोल्या अंतर्गत रस्त्या वयल्यान घरा वयताना मुखाल्ल्यान गाडी येता म्हणून राजून आपली स्कूटर कुशीक घेतली. इतल्यानूच तो खड्ड्यांत पडलो. मुखार खड्डो आसा हाची ताका कल्पनाच नाशिल्ली. वीज खात्यान भुंयगत लायटीच्यो केबल जोडपा खातीर आयतारा सकाळ फुडेंच हो खड्डो खणून दवरिल्लो. काळखान ताका हो खड्डो दिसलो ना. कॉन्ट्रॅक्टराच्या बेजबाबदारपणाक लागूनच राजूक आपलो जीव वगडावचो पडलो अशें लोक सांगतात. लोटले शेनवारा राती एक घर फोडले. शेनवारा मध्यान राती कडेन हो चोरयेचो प्रकार घडलो. भांगर आनी पयशे धरून सुमार 10 लाखाचो मुद्देमाल फारोवन व्हेल्ल्याचे घरधनी सांगता. घराचे फाटले दार फोडून चोर घरांत भितर सरले. पुलिशेन घडणुकेचो पंचनामो केलो. फॉरेन्सीक पंगडान फिंगरप्रिंट आनी हेर पुरावे एकठांय केले. पुलिशेन सीसीटीव्ही फुटेज घेतल्या. सीसीटीव्ही फुटेजीन चोर घरांत सरता हे सारके दिश्टी पडटा. सोमारा पर्वरी उड्डाण पूल बांदकामाच्या फाटभुंयेर तात्पुरते रस्त्यांचे डायव्हर्जन केलेले आसा. हे डायव्हर्जन ह्या खातीर केल्ले आसा की ट्राफिक पुलिसांनी बांदकामा वेळार येरादारी कशा पद्दतीन सुरळीत उरपाक शकता हाचो ट्रायल रन घेतिल्लो आसा. त्या खातीर हे डायव्हर्जन सोमारा पर्वरी उड्डाण पूल बांदकामाच्या फाटभुंयेर तात्पुरते हे रस्त्यांचे डायव्हर्जन केल्ले आसा आनी ट्राफिक पुलिसांनी बांदकामा वेळार येरादारी कशा पद्दतीन सुरळीत उरपाक शकता हाचो हो ट्रायल रन घेतलो.
बेकायदेशीर जमिनी पुरोवन आनी दोंगर कापणीचेर तपास करून नोंदणी करपा खातीर राज्य आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणान गोंयच्या सगळ्या तलाट्यांक आदेश जारी केलेले आसात. बेकायदेशीर जमिनी पुरोवप तशेंच दोंगर कापणीचेर हो तपास करपा खातीर तशेंच ताची तपास करून नोंदणी करपा खातीर राज्य आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणान गोंयच्या सगळ्या तलाट्यांक आदेश दिलेले आसात. खाजगी तशेंच सार्वजनीक जाग्यांचेर पुरयल्ल्यो जमिनी तशेंच बेकायदेशीर दोंगर कापणी निदर्शनाक हाडून दिवपाचे आदेश तलाट्यांक दिल्ले आसात. जागोजागी पालसणां कोसळपाच्यो घडणुक्यो नियंत्रणांत हाडपा खातीर अशा तरेचे पावल उखलिल्ले आसा. ताका लागून बेकायदेशीर जमिनी पुरोवप तशेंच दोंगर कापणीचेर तपास करून नोंदणी करपा खातीर राज्य आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणान गोंयच्या तलाट्यांक आतां आदेश जारी केल्यात. सोमारा पर्वरी उड्डाण पूल बांदकामाच्या फाटभुंयेर तात्पुरते रस्त्यांचे डायव्हर्जन केलें. पर्वरी उड्डाण पूल बांदकामाच्या फाटभुंयेर येरादारी सुरळीत जावची आनी कशा तरेन येराळी वळोवपाक जाय हाचेर उपाय काडपा खातीर ही येरादारी करपा खातीर ट्रायल रन घेतिल्लो. ट्राफीक पुलिसांनी बांदकामा वेळार येरादारी कशा पद्दतीन सुरळीत उरपाक शकता हाचो हो ट्रायल रन आशिल्लो. ताका लागून पर्वरी उड्डाण पूल बांदकामाच्या फाटभुंयेर तात्पुरते रस्त्यांचे डायव्हर्जन केल्ले. ट्राफीक पुलिसांनी सगळ्या बांदकामा वेळार येरादारी कशा पद्दतीन सुरळीत उरतली हाचेर उपाय काडपा खातीर हो ट्रायल रन घेतलो. राज्यात 48 नवी वाचनालयां उबारतले अशें विधान कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी केलें. मडगांव दक्षिण गोंय वाचनालयांत वाचनालय दिसा निमतान आयोजीत कार्यावळींत तो उलयतालो. तशेंच सद्याक गोंयभर आशिल्ली 79 वाचप घरांनी आनीकूय बऱ्यो गरजेच्यो आनी सोय सुविधा उपलब्ध करून दितले अशें उतर मंत्री गोविंद गावडेन दिलां. राज्यात आनीक 48 नवी वाचनालयां उबारतले अशें विधान कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन केलें. मडगांव दक्षिण गोंय वाचनालयांत वाचनालय दिसा निमतान आयोजीत कार्यावळींत मंत्री गोविंद गावडे उलयताले. सद्याक मोबायलांचें जग आसा. ह्या जगांत लोकांची वाचनाची आवड सामकी कमी जायत चल्ल्या. मात हे अशा वातावरणांत दक्षिण गोंयच्या लोकांक डॉ. फ्रांसिस्को लुईस गोम्स जिल्लो वाचनालय वाचनाची आवड तिगोवन दवरपाक भोव उपेगाची थारतना दिश्टी पडटा. आयज जागतीक वाचनालय दिसा निमतान लोकांनी हांगासर भेट दिली. सद्याक मोबायलाच्या जगात लोकांची वाचनाची आवड सामकी कमी जायत चल्ल्या. मात अशा वातावरणात दक्षिण गोंयच्या लोकांक डॉ. फ्रांसिस्को लुईस गोम्स जिल्लो वाचनालय वाचनाची आवड तिगोवन दवरपाक भोव उपेगाची ठरता हे दिसून आयलें. जागतीक वाचनालय दिसा निमतान गोमंतक टीव्हीन खाशेली कार्यावळ घडोवन हाडली. सद्याक मोबायलाच्या जगात लोकांची वाचनाची आवड कशी उरची अशें सातत्यान लोक प्रयत्न करीत आसात. 30 जुलय ह्या दिसा मिरामार आशिल्लो फूटब्रीज महानगरपालिकेन धोकादायक आशिल्ल्यान काडिल्लो. मात 12 दीस पुराय जावन लेगीत ह्या फूटब्रिजाचे सामान फुटपाथार तशेंच दवरिल्लें आसा. हो ब्रिज काडून रस्तो येरादारी खातीर उक्तो केलो खरो, पूण उरिल्ल्या सामानाची जापसालदारकी कोणाची असो प्रश्न थळाव्यांनी उपरासलो. जाल्यार ह्या ब्रिजा लागसार आशिल्ल्या शारदा मंदिर विद्यालयाची विद्यार्थी जी आसता ती ह्या फुटपाथा वयल्यान यो वच करतात. देखून फुटपाथार दवरिल्ले ब्रिजाचे हे सामान बेगोबेग काडटले अशें महानगरपालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरातान सांगलां.
गोयच्या आमदारांकडल्यान पयशे मागपाची घडणूक मुखार आयल्या. ह्या विशीं सभापतीन काणकोण पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. आपणे कोणाकडल्यानूच पयशांची मागणी करूंक ना, तर कोणे तरी हें मुद्दाम केला अशें सभापती रमेश तवडकर हाणें स्पश्ट केलें. जे कोणे हो कट रचिल्लो आसा ताचेर बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी सभापतीन केल्या. चवथीक लागून रेल्वेंतल्यान प्रवास करप्यांचो आंकडो वाडपाची शक्यताय आसा. देखून रेल्वे अधिकाऱ्यांनी 3 सप्टेंबर ते 19 सप्टेंबर मेरेन लोकमान्य टिळक टर्मिनल्स आनी मडगांव जंक्शनाच्या मेरेन खाशेली रेल्वे चालू करपाची घोशणा केल्या. अशी माहिती कोंकण रेल्वेचे उपसरवेवस्थापक बबन घाटगे हांणी माहिती दिली. सध्या चवथीक लागून रेल्वेंतल्यान प्रवास करप्यांचो आंकडो वाडपाची शक्यताय आसता. जायते लोक बॉम्बेच्यान कोंकणात येवपाक चवथीच्या दिसांनी भायर सरतात. ताका लागून तांकां रेल्वे कमी पडटा. देखून रेल्वे अधिकाऱ्यांनी 3 सप्टेंबर ते 19 सप्टेंबर मेरेन लोकमान्य टिळक टर्मिनल्स ते मडगांव जंक्शनाच्या मेरेन खाशेली रेल्वे चालू करपाची घोशणा केल्या. दिल्ली उच्च स्तरीय बसका जाली. ह्या बसके वेळार स्वतंत्र दिसाच्या फाटभुंयेर बांगलादेशाची परिस्थिती पळोवन दिल्ली NCRांत कसलोच अनुचित प्रकार घडोव नजो म्हणून बसकेंत ह्या चर्चा जाली. ह्या उपरांत दिल्ली पुलिसांक अलर्ट मोडार रावपाचे आदेश दिलेले आसात. ह्या वेळी पुलीस आयुक्तांक दिल्लीत रावपी बांगलादेशी नागरिकांची यादी तयार करपाची सूचना लेगीत दिल्ली आसा. स्वतंत्र दिसाच्या फाटभुंयेर दिल्ली हांगा उच्च स्तरीय बसका जाली. सध्या बांगलादेशाची परिस्थिती पळोवन दिल्ली NCRांत कसलोच अनुचित प्रकार घडूंक नजो ह्या फाटभुंयेर ह्या बसकेत चर्चा जाली. त्या उपरांत दिल्ली पुलिसांक लेगीत अलर्ट रावपाचे आदेश दिलेले आसात. पुलीस आयुक्तांक दिल्लीत रावपी बांगलादेशी नागरिकांची यादी तयार करपाक सांगल्या. भारतात घुसखोरीचो यत्न करपी 11 बांगलादेशी नागरिकांक पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा आनी मेघालय ह्या बांगलादेशाक तेंकून आशिल्ल्या शिमेवयल्यान अटक केलेली आसा. हातूंतल्या दोगांक बांगलादेशांतल्यान, दोगांक त्रिपुरांतल्यान जाल्यार 7 जाणांक मेघालयांतल्यान अटक केल्ल्याचे BSSन सांगलां. बांगलादेशांत सुरू आशिल्ल्या हिंसाचार आनी बेरेस्तारा आशिल्ल्या स्वतंत्र दिसाच्या फाटभुंयेर सीमा सुरक्षा दळाच्या पूर्व विभागाचे प्रमुख अतिरिक्त महासंचालक रवी गांधी हांणी ही माहिती दिली आनी बांगलादेश शिमेवयल्या परिस्थितीचो आढावो घेवपा खातीर बसका लेगीत घेतली अशी माहिती BSFन दिलेली आसा. हातूंतल्या दोगांक बांगलादेशांतल्यान, दोगांक त्रिपुरांतल्यान जाल्यार 7 जाणांक मेघालयांतल्यान अटक केल्ल्याचे BSFन सांगलां. बिहारच्या जहानबाद हांगासरच्या सिद्धेश्वर देवळांत व्हड दुर्घटना घडली. श्रावण सोमार आशिल्ल्यान महादेवाच्या अभिषेकाच्या वेळार देवळांत चेंगराचेंगरी जाली. हातूंत 7 भाविकांक मरण आयलें. मरण आयिल्ल्या मदीं 5 बायलांचो आस्पाव आसा. ह्या दुर्घटनेंत 12 पेक्षा चड जाण जखमी जाल्यात, जाल्यार कांय जाणांची प्रकृती गंभीर आसा.
साकर कारखाने जितली इथेनॉल निर्मिती आणि ऊस उत्पादन करतली ती सबंद जगात निर्यात करपा खातीर लागपी पायाभूत सुविधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या नेतृत्वाखाला सज्ज जालेली आसा। त्या खातीर साकर उद्योगांनी 2 वर्सां संयम बाळगुपाची गरज आसा अशें आवाहन गृहमंत्री अमित शाहान केलें। राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या वतीन 2022 ते 23 सालांत जाहीर केल्ल्या कार्यक्षमता पुरस्कारांच्या वितरण समारंभात ते उलयताले। हिडनबर्गाच्या रिपोर्टान भारतात खवदळ निर्माण केला। हिडनबर्गाच्या रिपोर्टानुसार सत्ताधारी भाजप आणि काँग्रेस आमने सामने आयल्यात। काँग्रेस नेते राहुल गांधी हांणी ह्या रिपोर्टा वयल्यान भाजपाचेर गंभीर आरोप केल्ले। आता भाजपा कडल्यान तांकां जाप दिल्या की राहुल गांधी हे फॉरेन एजंट आसात। हिडनबर्ग रिपोर्टा फाटल्यान काँग्रेसीचो हात आशिल्ल्याचो दावो केलेलो आसा। भारतीय शेअर मार्केटाक धक्को बसपा खातीर काँग्रेसी कडल्यान हे कृत्य केल्ल्याचो दावो रविशंकर प्रसाद हाणें केला। अभिनेत्यांतल्यान आता राजकारणी जाल्ल्या भारतीय जनता पक्षाच्यो हिमाचल प्रदेशाच्यो खासदार कंगना रणावत हाणें लोकसभेतल्या विरोधी पक्षाचे राहुल गांधी हांचेर जोरदार टिका केल्या। हिडनबर्ग संशोधनाच्या अहवालाक समर्थन केल्ल्या बद्दल राहुल गांधी हांचेर कंगना रणावतान जोरदार टिका केली। राहुल गांधी हे सगळ्यात धोकादायक मनीस अशें तिणें म्हटलें। ह्या देशाची सुरक्षा आणि अर्थव्यवस्था अस्थिर करपाक काँग्रेसीचे प्रयत्न चल्ल्यात अशें आरोप कंगना रणावतान केले। राहुल गांधी हो सगळ्यात धोकादायक मनीस आसा। तो कडू, विशारी आणि विध्वंसक आसा आणि तो प्रधानमंत्री जालो जाल्यार देशाचो नाश करपाकूय फाटी फुडें जावचो ना अशे गंभीर आरोप कंगना रणावत हाणें राहुल गांधीचेर केले। पणजेच्या आदिलशाह पॅलेसाची सामकी अवतिकाय जाल्या। ह्या पॅलेसीत कला अकादमीचे प्रशासकीय कार्यालय आणि वेस्टर्न म्युझिकाच्यो क्लासी लेगीत चलतात। त्या भायर थंय गोंय सरकाराचे म्युझियमूय आसा। ह्या पणजेच्या आदिलशाह पॅलेसीची सामकीच अवतिकाय जाल्ली आसा। हे पोरणे आदिलशाह पॅलेस आता सामके बाबत स्थितीत आसा। ह्या पॅलेसीत कला अकादमीचे प्रशासकीय कार्यालय तशेंच वेस्टर्न म्युझिकाच्यो क्लासी लेगीत चलतात। त्याच बरोबर थंय गोंय सरकाराचे म्युझियम लेगीत आसा। अशा ह्या आदिलशाही पॅलेसीची सामकी अवतिकाय आता सध्या पळोवपाक मेळटा। भंडारी समाजाच्या लोकांक विश्वासात घेनासतना केल्ले बदल रद्द करचे आणि 8 दिसां भितून नवीन समितीची वेंचणूक घेवची अशे 2 थाराव बेतोडा जाल्ल्या स्नेह मेळाव्यात पास जाले। उपरांत थाराव मान्य करूंक ना जाल्यार कार्यालयाचेर मोर्चा हाडटले अशी शिटकावणी भंडारी समाजाच्या भावांनी दिली। भंडारी समाजाचे फुडारी तशेंच फोंड्याचे आमदार आणि कृषी मंत्री रवी नायक हांणी ह्या स्नेह मेळाव्याक आपली राजकीय सत्ता दाखयली। ताच्या उतराक मान दिवन गोंयच्या सगळ्या भंडारी समाजाचे भाव व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले।